120. I11. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. माई मोगाचो येवकार ह्या मिसाच्या बलिदानान मुखायले बांक मातशे भरून काडचे लोकांनी. मातशे मुखार येवचें. फाटल्यान बेश्टी गर्दी करून आसता लोक उबो. मुखार येवचें आनी बांक भरून काडचे मातशे. तुमीच मुखार आसात ती मातशे मुखार मुखार येयात. थंयसर फाटल्यान आसात ती मुखार येयात, नाजाल्यार हांव येता सगळा दिवन. देव बरें करूं. आयच्या मिसाच्या बलिदानान किरीत भाशेन आमच्या फिरगोजेच्या तरणाट्या खातीर मागुया. आज मिसाची मांडावळ ती सांबाळटात. मागुया आमच्या देशा खातीर. काल वेंचणुकेच्यो तारीख्यो किरीत भाशेन जाहीर जाल्यात. आमच्या देशान बरो सरकार येवंक आमकां पोरजेक मानता तसलो न्हय, पूण पोरजेचो उदीक आनी उदीक सेवा करता तसलो, पोरजेक बरे तरेन तांकां फावो ती मजत करता तसलो सरकार आमकां दी म्हूण किरीत भाशेन सगळ्यांचें न्हयच आमचेंच पूण हेर आमच्या नागरिकांचें मोन उजवाडाय म्हूण हे मिसान कोतकोत्यान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. आयज प्राचीन कालाचो 5वो आयतार आनी आमच्या दोन प्रांतांत भुके आनी पिडेक आड झुजूंक भेटयलोलो आयतार मनयता. आयज आमी विशय घेतला, कोणूय म्हजी सेवा करतात जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय. कश्टांचो वेळ सोंपो न्हय. जेजूकूय कश्टांचो वेळ सोंपो जावंक ना, पूण आपल्या कश्टांच्या वेळार जेजून बापाचो सांगात आनी बोल अणभवलें, तर ताच्या ही कश्टांच्या वेळार देव आमकां सांडिना, पूण आमच्या कश्टांक फुडो करूंक आमकां घोटायेन भरतात. असल्या भावार्थान आमी ह्या मिसाचे भेटेन वांटो घेवया आनी भुकेक आनी पिडेक सांपडलोले पासत मागूंक आमच्या ही कश्टांच्या वेळार
आमचो भावार्थ आनी भरवासो घट करूंक आमच्या कोश्टान काळजीदारपणान फुडो करूंक आदार दी म्हूण मागुया. आनी बाबा भयणीनो, हो आयतार आमी बुकेक आनी पिडे खातीर भेटयलेलो आयतार आसतना जायते पावटी घडयेक आमी क्रिस्तांवां कशी आमच्या बुकेंत आसलेल्या भावा भयणांची आमी सेवा करचे सुवातेर उगडास करून जबाबदारेन तांकां आमी पावचे सुवातेर जायते पावटी आमी घडयेक तांकां बेसार माय केल्या, आमी ती ना जाल्ल्या भाशेन जियेल्या. हे वेळार आमचे चुकीचे देवा लागीं बोगसोरे मागुया आनी आमकां बोगोस म्हणून देवाचे काकलुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया. जिवून देवा आमच्या मोगाळ बापा, मोरनांतलें जिवीत उपजोचें म्हूण ओगोणीत जानवायेन तुवें येवजिलें आनी जमनींत पडलेल्या गोवाच्या कोण्या वरी तुजो पूत जेसू मरून जिवोवन जावचो म्हूण तुवें थारायलें. ह्या गुटाचो परिणाम कसो? आमी सगळीं ताच्या मोरनाचें शुभांपीक जावंक आनी ताच्या नव्या जिवितांतली नवी रोचना कशी उपजूंक आमा सोमेस्तांक फावो कर. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या ससनाक. जेरमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर असो उलयता, पळयात, असले दीस येतात की हांव इस्रायलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्या कडेन एक नवो करार करतलो. पूण तांच्या पुर्वजां कडेन तांकां हातान धरून इजिप्तांतली भायर काडली त्या दिसा हांवें करार केल्लो तसलो करार हो जावचो ना. तांणी तो म्हजो करार मोडलो, देखून कोण दोनी तो हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. ते दीस पावतोच इस्रायलाच्या घराण्या लागीं असो हांव करार करतलो. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. तांचे भितर खोल खोल हांव म्हजी सोमूत रिगोयतलो. तांच्या काळजांचेर ती बरयतलो. तेन्ना हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजां. तेन्ना एकामेकाक शिकोवपाची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची ओळख घेयात अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना. पूण सगळीं म्हाका वळखतलीं, धाकटुलीं भुरगीं तशींच जाणटीं. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. कित्याक हांव तांच्या नश्टेपणाचे बोगसणे दिवंक वेतां आनी तांच्या पातकांचो आनीक उगडास दवरचो ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. निर्मळ काळीज देवा रोचून घाल म्हज्या होड्यांत. परतून म्हणुया, निर्मळ काळीज देवा रोचून घाल म्हज्या होड्यांत. काकलूत सारा देवा
काकलूत करून दाखय. भोव कोणवाळ्या देवा गुन्यांव पुसून उडोय. पातकांचे कोत धुवून म्हाका नितळ तूं कोर. रेबांतलो काळ म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब: निर्मळ काळीज देवा रोचून घाल म्हज्या होड्ड्यांत. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं होड्ड्यांत म्हज्या. तीर मन गळून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब: निर्मळ काळीज देवा रोचून घाल म्हज्या होड्ड्यांत. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. पाप्यांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सोरशी पातकी परतून येतले सायबा. जबाब: निर्मळ काळीज देवा रोचून घाल म्हज्या होड्ड्यांत. हेब्रेवांक बरयलोलें चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुकां गळोवन आपणाक मरणांतलो वांटोवंक जातालो. ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताचे भक्ती पासत देवान ती आयकली. आनी देवाचो पूत जावनूय आपले कश्टा वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिकलो. आनी बापान ताका सोपूर्ण केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलोले सगळ्यांक सासणीक सोडवणेचें कारण जालो. देवाचें उतोरें. उद्गार. सोमी म्हणटा, कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय. आनी जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. सर्वेस्पो तुमची सोवे आसूं. Sława pormoni Jezu Chrysta, cięciu portoma. पास पोरबीच्या सुमयार देवाक बोजूंक आयलोल्या मदें थोडे ग्रीक आसले. गालिलियांतल्या बेतसायदाच्या फिलिपा सोशी येवन तांणी अशें मागणी केली, सायबा, आमी जेजूक पळोवंक सोदता. फिलिपान वचून आंद्रेक सांगलें. आंद्रेन आनी फिलिपान बरोबर जेजूक सांगलें. जेजून तांकां परतीपाड केलो. मनशाचो पूत मोहिमेंत जावचो वेळ पावलो. हांव तुमकां सोत सांगतां, गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जाय तें पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता. जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय. आनी जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. आतां म्हजी राखांत आयला. हांव कितें म्हणूं? बापा, ह्या वेळांतलो म्हाका निवार अशें म्हणूं? ना, ह्याच पासत हांव ह्या वेळाक पावलां. बापा, तुज्या नांवाक महिमा जोडून घे. तेन्ना एक सुरगीचो ताळो आयिल्लो. हांवें म्हज्या नांवाक महिमा जोडून घेतल्या आनी परत हांव महिमा जोडून घेतलो. लागीं आसलेल्या लोकान तो ताळो आयकलो आनी म्हळें, गडगडो मारला. दुसऱ्यांनी म्हळें, देवदूत ताचे कडेन उलयला. जेजून परतीपाड केलो, हो ताळो म्हजे पासत न्हय, तो तुमचे पासत गाजला. आतां संवसाराची मनसुबी करचो वेळ. आतां ह्या संवसाराचो अधिकारी भायर पडटलो. जेन्ना म्हाका जमनीवेलो उंच उबारतीत तेन्ना हांव सगल्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलो. अशें म्हणून आपूण कसले तरेचें मरण भोगचो आसलो तें ताणें दाखोवन दिलें.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी मुगार बाबून आज आमी किरीत भाशेन प्राचीत काळाचो 5वो आयतार समरुमता आनी आयच्या दिसाक बुकेक आनी पिडेक हो समर्पण केल्लो आयतार. आज संवसाराचे बुकेन आनी पिडेन जायतो लोक तोडमोडटा हांचोय आमी उगडास करूंक पवित्र सभा आमकां उलो मारता. आयच्या दिसाक बाबा विण्णो वाचपाचेर नियाळ करता आसतना एक सेवा धर्माचेर आयलेली आनी आमच्याय जिवितांत ही घडलेली घडणी तुमचे मुखार दवरता. एक तरणाटो आपल्या जिवितांत बरे तरेन येस आवडेतालो आनी बरे तरेन तो शिकप करतालो, नोकरी करूंक लागलो. आपल्या जिवितांनी नोकरी घेतल्या उपरांत बरे तरेन ताका येस मेळ्ळो, उंचल्या पावंड्यार तो चडत आसलो, अशें बरो पागार आसलो, बरें जिवीत आपलें सारूंक तो वेतालो. अकस्मात एका दिसाक तो पिडेक सांपडलो आनी आपूण पिडेंत आसा म्हूण दोतोराशी गेलो आनी दोतोराशी आपली तपास केली. तपास केल्या उपरांत ताका गमून आयलें ती आपल्याक पॅनक्रियाटीक कॅन्सर आसा. आनी बाबू न्हू ह्या वेळार हें आयकना फुडें तो सगळोच तोटाकलो, निराशी जालो. आपल्या जिवितांत देवान कित्याक आपल्याक हे भाशेन दिलें अशें तो चिंतूंक पडलो आनी देवाचेर ताणें शीण केलो. शीण करता आसतना तो गुणगुणूंक लागलो, कित्याक म्हूण देवान म्हाकाच ही पिडा दिली काय. सगळ्या मदें हांव काय बरो येसवंत जावंक फुडें सरतालो, बरे तरेन हांव उंचल्या पावंड्यार चडटालो, बरे तरेन म्हजें जिवीत वेतालें. असल्या वेळार देवान कित्याक म्हूण म्हाका हे पनिशमेंट कसो दिलो काय. आपलेच भितर नियाळटा आसतना ताका दोतोरान सांगलें आतां वेळ पावलो, तुवें कॅमो घेवची. आनी कॅमोथेरापी करता आसतना सगळे ताचे केंस झडले आनी बाबू न्हू तो बारीक जालो. ताका बॅट करता आसतना ताणें पाद्री बाबाक म्हणलें, फादर ह्या संवसारांत देव उनीत करता, ताणें म्हजी सगळें नीत करूंक ना, कित्याक म्हूण ताणें म्हाका ही पिडा दिली. हांवें कसलें वायट करूंक ना, कोणाचेंच वायट हांवें चिंतूंक ना. देवान म्हाका ही पिडा कित्याक म्हूण दिली काय. देवाक नाका आसलें काय म्हजें बरें जाल्लें. अशें तो आपले भितर ही कोडसाण घेवन जियेतालो आनी हे भाशेन देवाक शेणटालो. सगळ्यां सगळें उलय नासलो, एकलोच तो रावतालो. ताचो दीस 3 म्हयने जाल्ल्या उपरांत निमाणें मरणाचे घडयेर ह्या पाद्रीन ताका भेट केली आनी ताका पळयलो की तो एकदम शांत आसलो. आनी आपल्या जिवितांत ताणें अशें म्हणलें, फादर म्हाका देवान ही पिडा दिली, हांवें देवा लागीं जायती अजूत केली, शेवटाक देवान म्हाका ही पिडा कितें कारण आसलें ताचें दिवंक ना. पूण खरेंच घडये देवाची येवजण आसली की हांवें जिवीत ह्या संवसारांत थोडेच वर्सां सारची. देवाची येवजण आसली घडयेक हांवें ह्या जिविता वरवीं ताची महिमा दिवची. देवाची येवजण आसली हे पिडे वरवीं हांव देवाक विस्वाशी रावचो. बाबू न्हू मोचे वेळार ताणें म्हणलें, आतां हांव शांतीन आनी समाधान वेतां, कित्याक देवान म्हजेर मरण धाडलां. देवाक जाय बेगीनूच हांव ताच्या गोपान आयिल्लो. आनी असलें म्हणून बाबा न्हू तो सोंपलो. मुखार बाबा न्हू जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमचेर आडखळी येता तेन्ना, आमचेर पिडा येता तेन्ना, आमचेर कोश्ट येता तेन्ना, आमचेर आटे विटे येता तेन्ना देवाक आमी शिणटाव. असल्याच वेळार घडी देवाक आमी सोदताव. आमी खुशाल आसाव तेन्ना, आमी बरे तरेन मौजा मारता तेन्ना देवाक आमी विसरताव. आनी जायते फावटी देवाक आमी दिनवासचे बदले जिविता खातीर जायते फावटी आमचें जिवीत आमकां जायते भाशेन आमी सारतले अशें करून आमी ह्या 4 दिसांच्या संवसारांत जियेता. हाचे पयलें वाचप जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. जेरेमिया प्रवाद्या किरीत भाशेन हो रोडणेचो प्रवादी आनी आपल्या ह्या प्रवाद्याच्या ताळ्यान तो पोरजेक सांगता. सर्वेस्पर अशें सांगता, तो म्हणटा, हांव इस्रायलाच्या घोराड्यां लागीं आनी जुदाच्या घोराड्यां कडेन एक नवो करार करतलो आनी ताच्या पुर्वजां कडेन केल्लें तें सगळें हांव बाबा भयणीनो तांकां भायर काडली, तांकां हांवें सोडून दिली, ती आपल्या वाद्याची जाली, हें सगळें हांव विसरतलो. तांचे सगळें हांव किरीत भाशेन एक नवो काडीस आनी एक नवें शिकोवपाची गरज आसा. म्हणटकूच तांकां आनी दुसरी गरज आसची ना, पूण सर्वेस्पराची ओळख घेयात अशें आनीक एकामेकाक तांकां मोडची गरज आसची ना. कित्याक
सगळीं म्हाका वळखुतली हो नवो करार करता तेन्ना. आदलो करार मोजेसा वरवीं देवान पोरजी कोडे केली. पोरजी पोरजा किरीत भाशेन देवा सोशी अनुपकारी जाली, आपल्या वाद्याची जाली, आपल्याक जाय ते भाशेन जिवंक लागली. दे वेंट इन टू देअर ओल्ड इवल वेज. आपणाक जाय ते भाशेन ती करूंक लागली. दिसपोटी देवाक दिनवासचे सुवातेर आपलें जिवीत ती नॉर्कान घालूंक लागली. पातकी जिवीत ती जेली. हाका लागून देवान तांकां सोडली आनी ती किरीत भाशेन आपल्या वाद्याची जाली. जेरेमियास प्रवादे वरवीं देव परतून एकदां उलो मारता आनी अशें म्हणटा, दीस पावले घोराण्याच्या इस्रायलाच्या घोराण्या लागीं हांव असो करार करता. हांव सांगता तो सर्वेस्पोर, तुमचे भितर हांव म्हजी सुमूर्त रिगयतलो. आदीं ताणें 2 फातरांचे हेचेर आपली सुमूर्त दिली. आतां देव म्हणटा, हांव तुमच्या काळजाचेर ती बरयतलो. तुमी केन्नाच विसरोना जावं, तुमच्या काळजांचेर हांव ही सुमूर्त बरयतलो. आदीं हांवें फातरांचेर बरयलेली, आतां जी भावणां आमच्या काळजांत आसात ती भावणां न्हय, पूण काळी जावन आसा म्हजो तोंबू कसो, हांव तुमच्या काळजांचेर ती बरयतलो. तेन्ना हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी पोरजां जातली. आनी हो गोठ, हो करार एकदम गोठ कसो उरतलो म्हूण सर्वेस्पोर आश्वासन दिता आनी पोरजां हें मानून घेता. आयच्या शुभ वर्तमानान बाबा भयणीनो, जेजू किरीत भाशेन पोरबेच्या समयार तो गालिलियांत येता आनी थंयसर किरीत भाशेन तो आसता तेन्ना ग्रीक लोक ताका भेट करूंक येता. आनी फिलीप आनी आंद्रे वचून सांगतात, तुका हो ग्रीक लोक मेळूंक सोदता. आनी जेजू म्हणटा, म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. मनशाच्या पुताक मोहिमा दिवचो वेळ येतलो आनी हो वेळ येता तेन्ना तुमकां सांगता हांव, गोवांचो कोणो कसो हांव जमनीर पडून किरीत भाशेन मरो ना जाल्यार तुमकां फळ मेळचें ना. म्हणजे कसलें मरण आपूण मरतलो तें जेजू शेवटाक सांगता. म्हाका जमनी वेलो उंच उबारतीत तेन्ना सगल्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलो. बाबा भयणो, एके भाशेन एके घडयेक जेजू आपूण बाबा भयणीनो आपणाचेर आकांत आयला. कसलें मरण आपूण मरतलो तें आदीं फुडेंच तो जाणो आसलो. देवाचो पूत तो आसलो. म्हणटकूच तो म्हणटा, आतां म्हजेर आकांत आयला, हांवें कितें म्हणचें? बापा, ह्या वेळांतलो म्हाका निवार अशें म्हणचें ना, पूण बापाक मोहिमा दिवचे खातीर हांव सगलें हें जें कितें म्हाका बापान निर्मिलां तें हांव करूंक येतलो. म्हणजे मनशाचे सोडवणे खातीर म्हजो जीव किरीत भाशेन खुर्सार मरून हांवें जीव प्राण दिवन मनशाक सोडवण हाडून पुनर्जीवन पण जोडून घेवंक जाय, हें हांव करूंक येतलो. आनी होच वेळ बापाक मोहिमा दिवचो आतां आयलो. ही घडी आतां आयली देखून बाबा भयणीनो, हांव तयार आसां. एके वेळार एके घडयेक तो भियेलो कसो, पूण बापाची आज्ञा, बापाक मोहिमा दिवपाचो वेळ पावलो हें जाणून जावन जेजू आपल्याक तयार करता. आनी बाबा भयणीनो, कांय बरीं उतरां म्हणटा, हांव जावन आसा तो गोवांचो कोणो. जमनीर पडल्या शिवाय, तो मेल्या शिवाय परतें फळ दिना. आमच्या जिवितांत बाबा भयणीनो आमी नदर मारुया. आमी सगलीं बावतिजमा वरवीं जेजूची पाटलावदारां. सगल्यांक आमकां एक कार्य दिल्लें आसा. सगल्यांक आमकां बाबा भयणीनो ह्या संवसारांत जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां आपोवणें आसा. ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना कशे तरेन आमचे आपोवणें आमी पाळटाव तें आमकां विचार करुया. खरेंच पातकाक पाठ करून जेजूक फुडो करून आमी आमचें जिवीत देवाक मानता ते भाशेन सारताव जायत. जायते फावटी आमकां जाय ते सोयीक मेळटात, जावं आमच्या कुटुंबान, आमच्या समाजान, आमचे समुदायान. कशे तरेन आमी हे सोयेक वापरटाव, कशे तरेन तांचो आमी बरे तरेन उपाय काडटाव. आमच्या जिवितांत आमकां सोयीक मेळटा तेन्ना आमी दुसऱ्यांची सेवा करता काय. आज बाबा भयणो, बुकेक आनी पिडेक भेटयलेलो आयतार सगलीं आमची बाबा भयणां जी पिडेंत आसात तांचो आमी उगडास करुया. केन्नाय ना केन्नाय तांचे जिवितांत एक बरें उतर आमी दिवंक फुडें सरल्याव जायत.
केन्नाय तांच्या जिवितान एक बॅट करून खुशी आसात तुमी अशें आमी विचार केला काय केन्नाय ही पिडेंत आसलेली आमची शेजारी भाव भयण तांचो हुस्को धरून तांचे पासत आमी मागणें केलां जाल्यार आमकां विचार करुया बुकीन आमची भाव भयणां ह्या संवसारांत आसात आमच्या शेजार सांबाऱ्याक आसात आमी फुगसांव कोत्ता आमी जायते बावडे सेलेब्रेशन्स कोत्ता कशे तरेन आमचो वेव्हार आमच्या जिवितान आमी आमकांच उणें करून तांकां कितें ना कितें दिता काय जायते आमची भाव भयणां बुकीन रातची न्हिदोंक वेतात आमी कितलें जेवण भाव भयणो पिड्यार कोत्ता कितले आमचे जिवितान आमकां फुगसांव आसा तेन्ना भायर उडयता आमी जेवण वाडटा आयच्या दिसाक निर्णय करुया आनी निश्चय करुया आमी अदीक आनी अदीक गरिबांचो रस्त्याचे देगेर आसलेल्यांचो पिडेवंतांचो गोरचेवंतांचो हुस्को दवरतल्या दुसरे सुवातेर आमच्या जिवितान आमचें पातकी सोयंब आसा हे पातकी सोयंबाचेर आमी झुजून देवान आमचे मदें सोंदान हाडून बरे तरेन जेसू भाशेन आमचो कुरीस उबारून आमी आमच्या जिवितान जैतात तेल्या म्हूण भास दिवया तिसरे सुवातेर भाव जेसू कुर्सार मरून आमकां ताणें जिवीत दिलें आमी नवसोलेलीं मनशां कशीं दुसऱ्यांक आमच्या ओक्रिस्ती भावा भयणांक जिवीत दिवंक वावरुया आमच्या उतरांनी आमच्या कोरण्यांनी आमच्या जिविताचे चाली वरवीं तर दर दिसाक जेजूचे गोवाय आमी जावं दर दिसाक आमच्या भावा भयणांक आमी पावूं दर दिसाक सेवे चाकरेचें मोण आपणावंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया उबी रावया आनी वेळार आमचो भावार्थ उच्चारून सगलीं बरोबर म्हणुया सातमांता देवाक सर पदवीदार बापाक स्वर्गार आनी प्रितुमीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समावलो आंकवार मरेतान सोलमलो पंचविलता काळ ताणें कश्ट सोंसले तो मेलो आनी तांकां खिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत स्वर्गात चडलो सुरपविदार त्या बापाच्या आसव्याक बसला थंय तांची वेन मेल्ल्यांची मुन्सिबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवणपण ससनाचें जिवीत आमेन सगलीं तुमी कोश्ट करतात आनी अजाच्या बाराकाला आसात ती म्हजीशी याद हांव तुमकां समाधान करतो ह्या जेजूच्या उतराचेर विस्वास धरून आमची मागणी देवा बापाक उबारुया खरेंच हांव तुमकां सांगता गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरत जाल्यार जायतें पीक दिता आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत येतोल्या कोश्टांक काळजीदारपणान फुडो करून आनी आपले पोरचेक तांच्या कोश्टांक फुडो करूंक ते नमुने जावंक देवा बापा लागीं मागुया कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो येता त्या लोकसभेच्या वेंचणुकेक आमी सगल्यांनी मत मारूंक वचूंक तशेंच सगल्यांची सेवा करतले आनी उदरगती खातीर वावुरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमकां मागुया तुझ्या भुरग्यांची मागणी दोयाळ बाबा ही मागणी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासनाच्या जिविताक सांबाळटा भूक पिडा आनी तरेतरेचे कोश्ट सोंसतात ती कोश्टाच्या वेळार निराशी जायना जावंक
पूण देवाचे आसणे आनी गोठाय तांणी अणभवून आपल्या कोश्टांक भावातान बोरवशान आनी काळजीदारपणान फुडो करूंक देवाचें बळ तांकां मागुया. दोयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी. दोयाळ बाबा, जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबारतीत तेन्ना हांव सगल्या मनशांक मोजेशी ओडून हाडटलों. आमी जी पातकाक लागून आनी आमचे दुस्मानकायेक लागून देवा सोशिलीं पयस गेल्यांत तीं ह्या प्राचीत काळांत आमची चूक वळखूंक आनी आमचें जिवीत नवसरून परतून आमच्या सोर्गींच्या बापाच्या गोंपांत आमी येवंक जेजूची कृपा आमकां मागुया. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. बापा, तुज्या नांवाक महिमा जोडून घे. जेजूची पाटलावदारां कशीं कोश्ट कुरीस आमच्या जिविताचो भाग जावन आसा. आमच्या कोश्टा वरवीं आमी देवाक महिमा दिता. आमी तुजे मुखार उबारल्यान ती मागणी आयकून घे. जायते आमचे हुस्के आमच्या काळजांनी आसात. ह्या प्राचीत काळान आमच्या कोश्टांक फुडो करूंक जेजू तुज्या पुता कडल्यान आमी शिकूंक आमचें जू सोंपें आनी आमचें ओजें ओडू कोर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. गायन घेऊया C18 पेज नंबर 36. C18. म्हज्या बाबूने म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी कुडीक आमच्या न्यायाची पवित्र शुभेच्छा नांवान सर्वेस्पर मानून घेऊ. कोणबळे बापा, तुज्या प्रितीवंत पुता जेसून आपल्या मोरनान तुका महिमा जोडून घेतली. ह्या खातीर तुवें ताका मोहिमेवंत केलो. जेजूच्या मोरनाचें बलिदान आमच्या हातांतलें आतां घेवन तुज्या नांवाचे मोहिमेक आमकांय ताच्या मोरनांत वांटो दी आनी ताच्या सांगाता मोहिमेवंत कोर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर काडेन सुताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जमनीत पडून मेल्ल्या आनी नव्या जिवान उडोवंक पीक दिवन उपजल्ल्या एका गांवाच्या कोण्या वरवीं तुजो एकलोच पूत जेजू कुर्सार मेलो आनी ताच्या ओर्ताबरीत मोरनांतले संवसाराक संतोश हाडटलें सुबाम पीक उपजलें. तोच जालो नव्यान जिवंत आनी आमी ताच्या नव्या जिवान भरलोलीं तुजी आपणायलोलीं भुरगीं ताच्या सांगाता जिवंत जाल्या.
देखून देवदूतां बरोबर आनी सगल्या भक्तां सांगाती तुजे अगोणीत जाणवायचे आनी विचित्र मोगाचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विचादी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरात. Bavartazo good por gotuya. Sumia Gesù amico una pata. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सुटलें आमां समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर चुरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची विधी भोंवतणी एकठांय जालेल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दिता आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवीं त्याची सुसांगाता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या शेना पवित्र शेराळ सामकाय तुजी कुशी सर्गार जाता. आमचो दिसपटो गिरास सामका आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवाद दया करून जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक
आमी बरोवशें नोत्रेकतांव तर आमकां तुजी उदार काकलो दी. सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या आसा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दमतांमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सुबेच्या बाबाटाचे दिसका जी कुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजपूत चलयताय सासणाच्या ससनांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शिली तूं संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शिली तूं संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगले आमी सुभागी. सया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Is
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, जेजून आपल्या जिवाचो मोग केलो ना, पूण तुज्या आनी आमच्या मोगान कुसार आपलो जीव दिलो. अशें ताणें आपणाक आनी आमकां तुजे मोहिमेवून आमकां आनी आमकां आपणाक आनी आमकां तुजे मोहिमेवून जिवीत जोडून घेतलें. आमी ह्या संवसारांत आमच्या जिवाचो मोग करिनासतना तुज्या आनी आमच्या पेल्याच्या मोगान आमचो जीव खर्चूंक जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं आमकां बोड दी. नेपोरी जंय तो आसा थंय आमी ताचे शीस आसूंक आनी तुजे मोहिमेंत सुकेस जावंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बसूया. गेल्या आयताराक कलेक्शन जालां 22,562. फुडल्या आयताराक 2 मिसां. फुडल्या आयतार जावन आसा ताडयांचो आयतार, सोम्याच्या कोश्टांचो आयतार. पयले मीस सकाळीं 6:30 वाजता मांडावळ करूंक लिजन ऑफ मेरी. दुसरे मीस 8 वाजता. दुसऱ्या मिसाचेर ताडयांचो आशिर्वाद आसतलो. तुमी जोण एकल्यांनी घेवन येवचे. मांडावळ करपी कॉन्फ्रारिया. पवित्र संस्काराची बसवण बुधवारा दिसा सांजेची 7 वाजता आनी शुक्रारा दिसा सकाळची 6:30 वाजता जातली आमचे इगोजेर. शुक्रारा दिसा 5:15 कुर्साची वाट आनी उपरांत मीस. ह्या सोनवाराक येता त्या सोनवाराक किरीत भाशेन आमी सोनवाराचे ऑब्लिगेशन मीस करता इंग्लीश भाशेन तें जावचें ना. तशें दाबोली कॉपेलान मीस आसचें ना. येता त्या सोनवाराक आमचे फिरगोजेन सांतूस पासूस म्हणटकूच मीस जातलें सांजेच्या 5 वाजता उपरांत पुसांव मांडावळ करपी कॉन्फ्रारिया. 19 तारखेर आमचे फिरगोजेन किरीत भाशेन कुमसारा संदानाचो साक्रामेंत आमी त्या दिसा समोरुमतले. आमी सांतिस्म बायत दवरतले आल्ताराचेर 4:30 ते 6:30 वाजता आमच्या कॉपेलान आमचे इगोजेन भायले पाद्री येतले. म्हणटकूच भावा भयणीनो, किरीत भाशेन तुमी संदान साक्रामेंत घेवचो म्हूण आमी मागता. आमी पिलार जालीं, आमी आनी खंय जालीं, तुमचे सगळें सगलीं निमितां आसात तीं सगलीं कोणशाक धरात आनी परतून एकदां बरें कुमसार तुमचें करून जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचे परबेक तयार जावात म्हूण आमी मागता. दाबोली कॉपेलांत 5 ते 7 वाजता कुमसारां जातलीं. 20 तारखेर आमचे फिरगोजेन किरीत भाशेन फारिझेव हो तियात्र आमी हाडटा आनी दोतोनीच्या केंद्राक बाबा भयणू किरीत भाशेन मजूत कसो तियात्र आमी करता. कसली वोस करतना कोणाची आमकां आदाराची गरज आनी आमी जाण आमचो लोक उदार मनान दिता. आमची भयण सावियला मुखार इगोजेच्या मुखार तिकेटी घेवन आसा. मुखार कोदेलांचेर बसता ते तांकां 200 रुपयाची तिकेटी आमी केल्यात. कित्याक खर्च आसा तो जाय तो जाता. म्हणटकूच तुमी अपील तें घेवन आसा आनी तिकेट्योय घेवन आसात. व्हरचें, तुमचो सहकार दिवचो. जायते फावटी लोक म्हणटा कित्याक इतले पयशे आख्खे वरोस दोतोनीचें केंद्र आमी चलयता, तुमचे कडेन आमी कांय मागिना. पूण जें कितें आमकां हे भाशेन केन्नाय आमी कितें करता तेन्ना कितें येता फुलना पाकळी तेन्ना आमी तें आख्या वरोसभर उजार करता, वापरता. म्हणटच तुमच्या मजतीची गरज आमकां किरीत भाशेन तुमी उदार मनान दिवचें म्हूण आमी मागता. आयज समुदाय जातली सेंट एन समुदाय माटवें दाबोली सायरस रॉड्रिगीस हाच्या घरांत 6:30 वाजता. फाल्यां आउलेरिया वालंकनी समुदाय रेंद्राबाद दाबोली मिनिनो फेर्नांडीस हाच्या घरांत 6 वाजता. आयच्या दिसाक रिती रासा वाट विद्वांची किरीत भाशेन 3 वाजता पेपेच्यो सकयल सायबिणीच्या कॉपेलांत कुरपावाडो. रितीराक वचूंक 2 वाजता हांगातान बॉस आसतली म्हूण ती कळयतात. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उचन्यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. फिरगोज गवणीक सभेच्या नवे स्थापनेचे खातीर मागणें सगलीं बरोबर म्हजे फाटल्यान म्हणत. सुर्गीच्या बापा, तुवें मोगान आमकां रोचल्यान, तुज्या पुता जेजून मोगान आमकां सोडयल्यान, तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिजमा दिसाक माकल्यान, तुजो मोग चाकूंक आनी सगल्यांक वांटूंक आनी तुजो वावर चालू दवरूंक. ह्या गवळीक वर्सान आमी आमच्या 2 प्रांतांत सगल्या फिरगोजांनी
फिरगोस गवडीक सोबेची नवी फुडारी विचून काडटल्या तुवें सुरू केल्लो वाव आमच्या फिरगोजांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं विचून काडटाय तो सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पादविकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी विचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन भोर आमी बाबार्थ्यांनी खेरीत भाशेन लौकिकांनी आपले आपणे वळखून आमचे फिरगोजेच्या आनी फिरगोज गवडीक सभेच्या वावरांत तशेंच ही गवडीक सभा पूर्ण स्थापने तयारेन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसावांक आयत्या मनान खाण मारूंक पवित्रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता तूं जो सगले सुवातेर आनी सगल्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासनाच्या सासनाक आमेन. गायन घेऊया I-28 पेज नंबर 133 I-28.